मंगळूरचो फामाद कवी जाफरा जेन्ना आमी कॉलेजींत आशिल्ले तेन्ना जाफरा बाब खंय येना म्हणल्यार आमी इशामचे सगळे बाबा करताले जाफरा बाबा आयकुपाक. आनी अशेंच म्हाका आतां वर्स याद जायना म्हाजो बाबा आसा की रामनाथी जेन्ना परिशद जाली कोंकणी परिशद रामानंद सागर चीफ गेस्ट आशिल्लो तेन्ना जाफरा बाबा कवी संमेलनाक जाफरा बाबा आशिल्लो आनी त्या राती आमी कांय तरणाटे जे आमची युनियन त्या गांवांतले संदेश हांव आमी त्या दिगोत्सवा सकयल आमची गितां आमी म्हणटाले रात जाल्ली आनी आमची गितां चालू आशिल्लीं आनी अकस्मात एक आवाज जंय लोक जमिल्ले आमची गितां आयकुपाक तातूंतल्यान आयकूंक आयलो आडकुलो गुलकुलो तेला तुपाचो आडकुलो गुलकुलो तेला तुपाचो बायर बाबू जाला फिरगी उपाचो लोलोलो 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 आनी हो आवाज 84तल्यान आयज मेरेन म्हज्या निमण्या श्वासा मेरेन म्हज्या काळजांत उरतलो म्हज्या कानाक उरतलो. म्हाका खबर ना की नाते कशें जुळटात. आतां पर्यंत म्हज्या आयुश्यांत आयिल्ली सगळीं नातीं चडशीं एनालायज करतना म्हाका लक्षांत येता की ती संगिता कडेन जोडिल्लीं आसात सुरा कडेन जोडिल्लीं आसात आनी जेन्ना हें सुराचें नातें जुळटा तेन्ना तें खूब सगळ्या परस वयर आसता रक्ताच्या नात्या परस वयर आसता भाशे परसय वयर आसता अशें हें संगीत कारण ताका कसलेच बावंड्री आसना. आनी म्हाका दिसता जें नातें 84 आसा आमचें जुळें तें कंटिन्युअस उरलें. जेन्ना रांगण बांदपाक घेतलें तेन्ना ताका आदार जाय आशिल्लो आनी आमी थोडे गोंयकार एकठांय जावन आमी निधी उबारपाचो कलांगणाक प्रयत्न केलो. मार सोमानाची जी कार्यावळ आशिल्ली ती आमी गोंयभर सादर केली. ताचे उपरांत कन्स्ट्रक्शना लागून आमी 2 फावटी थंय पावलो. एरीक बाब जेन्ना जेन्ना हांव ताका उलो मारतालो की म्हाका मदत जाय कारण तो संघटक म्हाका कॉम्रेड म्हणटालो तो खरेंच कॉम्रेड तो संघटक. जेन्ना आमी कोंकणी भाशा मंडळातर्फे पयलें जागतीक कोंकणी संगीत संमेलन केलें तेन्ना तातूंत एरीक बाबाचो वांटो खूब आशिल्लो. म्हणजे सिद्धी ग्रूप नवायती ग्रूप आनी कितलीशेच ग्रूप ताणें आमकां दिले. तुजे बरोबर हांगासर पूर्णानंद शारी आनी आमी त्या वेळार जो वावर केला आमी बँगलोर वताले बाबा बरोबर मिटींग करताले. एरीक बाब खास इंट्रस्ट घेतालो ताका लागून संगीत संमेलन पयलें आनी संगीत संमेलन दुसरें खूब सक्सेसफूल जावपाक पावलें. एरीक बाब जेन्ना जेन्ना गोंयांत येतालो एरीक बाब ताची घरकार म्हणजे बाग बी ताचे पांय म्हजे घराक लागताले हांव रावतालो आनी म्हाकाय थंय वतना तांगेर रावपाचो जोग आयलो आनी मूळ म्हणटा कितें पालक म्हणटा कितें तें म्हाका तेन्ना कळ्ळें. आपले भुरग्याक कोणी मूग दिता कोणी सांबाळटा आनी भुरग्या खातीर जायते वावर करता आपले भुरगो व्हडलो जावचो. पूण जी माया दुसऱ्याच्या भुरग्याचेर करता आसतना एरीक बाबाक हांवें पळयलो. एरीक बाबाक तो मोग वाडटा आसतना हांव पळयलां आनी ते दोळ्या दोतराक जळटा. कारण मोग तो हो विदावट एनी एक्सपेक्टेशन कसलीच अपेक्षा दवरली नासतना तो मोग करता आनी तेंच एरीक बाबा कडल्यान हांव शिकलो की कशें डेडिकेशन म्हणजे कितें आसता. ताज्या फॅमिलीक जो त्रास जातालो जो त्रास त्या फॅमिलीक जयेश बाई काळोखांव करतालो तो म्हाका दिश्टी पडटालो. तरी भुरगीं वेळाची वाटताली तांकां वेळ न दिता कोंकणी खातीर असो वावुरपी मनीस एक नांदोरा भितर कल्पना पासून आमी सगळे गोंयकार हांगा आसात. पूण जी शक्ती ताणें नांदोरा भितर तयार केली जें कलांगण ताणें मंगळार जेन्ना उबारलें आनी जेन्ना तें कलांगण पूर्ण जालें आनी ताचें इनॉग्रेशन जालें आनी आशिल्लें तेंचें खास आनी तेन्ना म्हाका याद जाता ताणें म्हणली मिटींग आनी तेन्ना ताणें सांगलें की आतां म्हजो श्वास बंद जालो आनी ते थेर आनी ही वॉज सो एक्सेप्टींग लायफ
आणि आयुष्यातले एक्सेप्ट केले की असले मनशाक केन्नाय मरणाचो मोठो भंय आसना. अशें वावर करपी मनशाक ताका मरणाचें गेल्लें नासता. म्हणून हांव म्हणटा जो मेरेन आमची भास कोंकणी आसतली तो मेरेन एडी कोजारी हें नांव ह्या भाशेच्या आनी श्वासा बरोबर आसतलें.